म्हणजे तुम्ही हांगा आसला तेन्ना भायले इलेक्ट्रिक लोक हांगा उडयता। आता रातचे कितें बी आता आमची ड्युटी काबार जाल्या नंतर रात्रीचे 7 नंतर 8 नंतर रात्रीचे केन्ना बी कितें जाय ती वस्तू अळशी घाणीची उडयतात चल्ले आमी वरची कचरो आसलो पळय तो आमी कलेक्ट करता गोळा करून आमी सेपरेट करता अशें हे करिना। आता काडपाक आमचे चालू आहा पळय वयलो कचरो आहा हे आता हे आमचे कर्मचारी आहा न्हू लेडीज ती आमची आता हे बसून सगळे कवर केला सगळे कचरो तेणी काडला पुरो काडला आणि बी आमी पडलेले खंयच्या स्पॉटाचे आहा पळय ते बी आमी कचरो सगळे क्लियर काडटा सगळे स्पॉटाचे आमचे कामगार आमी सगळे कचरे काडटा। हांगासर हे रजिस्टर ऑफिसांत इतली उलाढाल जाता दिसाक की हांगासर सगळे कागदां आमची रजिस्टरचे हेजे सगळे हे जाता तितून थोडो इनकम येना हितून हे हेका पण दुर्दशा अशी गेला की म्हापश्याची आनी आमची ह्या हेची की रस्तो आसा पळय ती रस्त्याची पळय हालत कितें जाल्या ती लोक बाबडे जाणटे वयतात भितर रजिस्टराक हेका मागीर पेपर वर्क आसता तेंचो लँडलायन हेका तेन्ना तेंची हालत कितें जाता ती पळय हांगासर फाटल्या तेंपान हांवें एकदां तेन्ना व्हिडिओ केलो जस्ट तेच्या समोर अशी गार्बेज उडयल्ली ती हांवें काडलेली आनी पब्लीश केल्ली तेन्ना मागीर तो जागो क्लीन केल्लो कित्याक ही गार्बेज ही फाल्यां सकाळीं समज एक प्लांट आहा त्या प्लांटार समज गार्बेज घेवंक ना तेंच्यांनी घेयना जाल्यार ही गार्बेजीची विलेवाट कितें करतले तुमी हेजेर तुमच्या कडेन सोल्युशन ना तुमच्या कडेन तेन्ना हांव म्युन्सिपाल्टीकूय मागता की तुमी हेजेर गार्बेजीचेर कितें तो सोल्युशन काडचो। थँक्यू। सध्या हांव ज्या जाग्याचेर उबें आसा तो आसा रोड जी ओल्ड आजिलो आशिल्ली त्या रोडाच्या कुशीक आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की गार्बेजीचो जो ढीग आसा तो कशा प्रकारे हांगासर वाडत चललेलो आसा। आतां प्रश्न पडटा तो म्हटल्यार गार्बेजीच्या कुशीक तुमी पळोवंक शकता ही एक केज जी आसा गार्बेज कलेक्शन पॉयंट एक केज केल्ली आसा तेका बरीचशी वर्सां जाल्ली आसा। आमी पळयता जेन्ना ही जी केज घातल्या तेन्नाच्यान ही केज जी आसा ती दिसान दीस खालीच आसता। आतां तो गार्बेज खंयसर दवरपा खातीर आसा गार्बेज कलेक्ट करपा खातीर ती केज बांदिल्ली आसा का हांगासर ही जळी गार्बेज जी आसा ती सद्या उडयतात ते लोक तीच सद्या दिसता येता। सद्या हो जो गार्बेज आसा हे एक्चुली थंय आसूंक जाय पण दिसता ह्या गार्बेज जी आसा हो केज जी आसा तेच्या सरावंडींग हो जो गार्बेज आसा हो जळी बळी पडलेलो दिसता येता। आनी तुमी पळोवंक शकता की कशा तरेन जी गोरवां सुरी आसा ह्यो जो गार्बेज आसा तो कशा तरेन ते आपलें जेवण सोदपा खातीर त्या गार्बेजीन ते खातात आनी मागीर अशें दिसून येता की गार्बेजीन जे जेवण ती खातात त्याच्या बरोबर तेंचे हे जे प्लास्टीक आसा तेय तेंच्या पोटांत वयता। हो जो गार्बेजीची सध्या म्हापशा वाठारांत आमी पळयता हो जी समस्या आसा हेका केन्ना तरी सुटाव मेळटलो आनी म्हापशेचे जे आमदार तशेंच म्युन्सिपाल्टी आसा ह्या गार्बेजीक विलेवाट लावपा खातीर कशा तरेन ह्या फुडें वावरतले पळय ते। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली।